लॉकडाऊन सदळ करून सरकारान सरकारी कचेऱ्यो उद्देगीक आस्थापनां मोठ्या धाडसान सुरू केली खरी, मात सोशल डिस्टन्सिंगाचें कितें? लॉकडाऊन सदळ करून चूक केली म्हणपाची परिस्थिती सोशल डिस्टन्सिंग कोताकूच ना. पब्लीक ट्रान्सपोर्टाची तर दशाच. ही फेरीबोटींतली परिस्थिती पळयात. हाका कोण लॉकडावनांतले सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटलो? आदीं भरताले तशेंच फेरीबोटींत लोणचें सोशल डिस्टन्सिंग मांडवीत व्हांवलें. न्हंय येरादारी जाली. आतां हो पब्लीक रोड ट्रान्सपोर्ट पळयात. बस स्टँडावेलें हें चित्र पळयात. सरकारी स्टाफ कदंबाक रावला. सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळटले काय फुल्ल जाता ती बस म्हत्वाची? आदींच रुटार कदंबा कमी. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट मंडेच्यान कामां करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन काडलेली की अल्टरनेट डेज आपल्या स्टाफाक आफयचे आनी स्टाफाक येवपाक त्रास जावंक ना किंवा तेंच्या ट्रान्सपोर्टाक त्रास जावंक ना म्हणून तांकां कदंबा बस सेवा सुरू केल्ली आसा. पण त्या कदंबा बसी सेवान तेंचें सांगिल्लें की सेफ डिस्टन्स मेंटेन करचें किंवा एक सीट सोडून एक सीटार बसचें. पूण जेन्ना ते स्टाफ पणजे बस स्टँडार बशी धरपा खातीर उबे आसतात तेन्ना ते क्रावड करून उबे आसतात. थंय ना सोशल डिस्टन्सिंग पळोवपाक मेळ्ळो आसता नाही तेंचे खंय प्रिकॉशन किंवा प्रोटेक्शन यूज केल्लें पळोवंक गावता. सरकारान लॉकडावन सदळ करतना प्रायव्हेट येरादारीकूय शिस्त घालून दिल्ली. टू व्हिलरीचेर एकलोच, मोटारीत दोग जाण, एकलो फुडें दुसरो फाटल्या सिटार. नेम म्हणल्यार तालांव. पळोवंक गेल्यार 100 रुपयाचे तालांवाचे कोत ना. तालांव भरून भोवड्यो करूंक मेकळे. आमी आतां पणजेच्या बस स्टँडार आहा. थंय हांगासर पुलीस लोकांक आडयता डबल सीट वा कारान फुडल्यान दोग जाण फुडल्यान बसून वा दोना परस चड लोक येता तांकां आडोवन फायन घालता. तुमी पळोवपाक शकता दनपारच्या कडार सुद्दां हांगासर कशे पद्दतीन गाडयांची येरादारी चालू आहा. जशें कितें सरकारान लॉकडावन काडून उडयला अश्यो गाडयो हांगासर रस्त्यार आसा. दुसरे लोकांची एक दुसरी फिलींग पयली जो पुलीस आडोवन कितें करतलो, फक्त 100 रुपयाचो तालांव दितलो आनी तो 100 रुपयाचो तालांव म्हणजे कोविड-19 एंटीडोट कशें ते वापरपाक लागले. एका स्पॉटार तांकां 100 रुपयाचो तालांव पडलो, फुडल्या सगळ्या स्पॉटांचेर तेच नेम मोडून ते पुलिसाचो तालांव आपल्या ऑलरेडी मारला म्हणून दाखोवन ते फुडें वयता. कसलोच भंय लोकांक कोविड-19चो कसलोच भंय लोकां मदीं ना हांगासर. आनी खुबशे अशे लोक सांपडले जांकां सरकारान सांगलेली गायडलायन फॉलो करपाक मेळना, म्हणजे डबल सीट येवचें पडटा. पण तेंची खरेंच तशी समस्या आहा. तसले हिंका ट्रॅफिक पुलिसांनी अशे फ्री सोडलेले आहा. पण आमी पळोवंक गेल्यार पणजेच्याच एका एरियेन ज्युरिडिक्शनान काल 600 तालांव जाले. पण तितले आसून सुद्दां आयज सेम नंबरान गाडयो पणजे भोंवतना दिसता. 144ची जमावबंदी फकत कागदार. वता वता थंय 50-60 जाणांचो जमाव. स्कूटर मोटारसायकलीचेर एकलोच म्हूण कसली फकाणां? सरकाराचें लॉजिकूच समजना. एका वटेन 144 कलम तुमी लायला. प्रत्येक कडेन 50-60 लोकांची गर्दी दिसता. सोशल डिस्टन्सीस जे मेंटेन करपाक तुमी सांगला, मास्क लाया म्हणून सांगला. ते सगळे रुल्स रेग्युलेशन तुमची डिसिजनां धाब्यार दवरून लोक सैरा वायऱ्या धांवत आसा. स्कुटरीचेर दोग जाण बसपाक जायना. हांव सरकाराक प्रश्न करता, जर बायल आनी दादलो घरांत एक कडेन रावंक शकता जाल्यार ते स्कुटर कित्याक बसूंक शकना? सरकारी कचेऱ्यां बरोबर 20 एप्रिलासावन बारीक सारीक उद्देग धंदे सुरू. मात कच्चो माल भायल्यान येवपाचो. भायर उद्देग बंद. उद्देगांच्या मर्यादीत लॉकडावनाक आनीक मर्यादा. कंपनी स्टार्ट करतले जाल्यार गोंयांत कांयच रॉ मटेरियल ना. चडशें रॉ मटेरियल भायल्या स्टेटींतल्यान येता. भायल्या स्टेटींतले चडशे इंडस्ट्री बंद आसा, अजून सुरू जावंक ना. आनी कोणा कडेन स्टॉक आसा पळय तांचें मटेरियल येवपाक पासून इवन दो सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगला की ट्रान्सपोर्ट खंयच कोणूय आडावपा ना, तरी पूण थोडे चॅकपोस्टार थोडे जाग्यार दुसरे स्टेटीन ट्रकांक अलाव करनात ते. मागीर आतां आमी सपोज माल तयार केलो जाल्यार गोंयच्या कोणाक यूज जाता तो आमकां दिवपाक मेळटा. गोंयच्या भायर वतलो जाल्यार परत तें हडल आहा. कोकण रेल्वेचो कंत्राटावेलो सुमार 200-250 कामगार लॉकडावनांत मडगांवां अडकला. कोणाचोच कसलोच आदार ना. पदरचो पयसो सोंपलो. कालच्यान उदकूय मेळपाचें बंद. कशें तरी मूळ गांवांत पावयात म्हूण मागणी. ये बोलते हैं कि हमको गांव पहुंचा दे. कोनो में से कर्मचारी हैं रेलवे के, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं. अपना जब तक पैसा रात खाए, अब पैसा वैसा बढ़ा गया. एक बार दिन भर में खाना आता है, शाम को आधा पेट मिलता है. और आज से पानी भी बंद हो गया. आज सवेरे से सर पानी नहीं मिला है. खाने के तो बात छोड़िए सर, खाना भी नहीं मिलता है सही टाइम पर. और हमको गांव जाना है सर. तो ना तो खाने को आ रहा ना कुछ आ रहा, और हम लोगों को आज पानी भी नहीं है. ठीक है, पानी भी नहीं है और हमारा खाने को नहीं है. हमको तो बस ये विनती है आपसे कि हमको घर भेज दें. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.